नमस्कार. आर्डिक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. संजीवनी साखर कारखानो बंद करचे नात. फुडल्या 5 वर्सांक शेतकाऱ्यांक सपोर्ट प्रायस दितले म्हण सभाघरांत मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिला उतर. फुडल्या विधानसभेत आपूण आसतलोच म्हण साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकारान विश्वासान सांगलां. जीएमसी भायल्या गाड्यांच्या प्रस्नार राजकारण केल्ल्यान हे प्रस्न घुस्पल्यात. कोणाच्या पोटाच्या प्रस्नार राजकारण करप सारकें न्हय म्हण सांताक्रूजचो आमदार टोनी फेर्नांडीस उलयला. भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक कायदो खात्या कडेनूच आसा. ते मान्यताये खातीर राज्यपाला कडेन वयचें ना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी केलां स्पश्ट. वाहन चालकांचो जीव संकटांत घातिल्ले खातीर गोंय राज्य सरकारान राष्ट्रीय महामार्ग कंत्राटदारा आड कारवाय सुरू करची म्हण मागणी अपक्ष आमदार रोहन खंवटे हांणी सभाघरांत मांडल्या. सांकवाळ पंचायतीच्या सरपंच पदार परत गिरीश पिल्लय हांची दुसरे फावट निवड जाल्या. सरपंच पदा खातीर वेंचणुकेंत हजर आशिल्ल्या 9 पंच वांगड्यांनी गिरीश पिल्लयक मत दिवन सांकवाळ गांवच्या सरपंच पदार निवडून हाडलो. 1 नोव्हेंबर मेरेन सगळ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचें काम जातलें म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकार उलयला. आमदार विजय सरदेसाय गोंयच्या जनतेचें लक्ष आपल्या कडेन आकर्शीत करपाक नौटंकी करता म्हण उर्फान मुल्लाचो विजयाक थोमणो. येवपी 2022च्या वेंचणुके खातीर म्हजी पुराय तयारी आसा म्हण काणकोणचो आमदार इजिदोर फेर्नांडीस उलयला. आयतारा 24 ऑक्टोबराक सकाळीं 6:30 ते 8:30 वरां मेरेन बाणस्तारी पूल बंद आसतलो अशें बांदकाम खात्यान कळयलां. मंगळारा राज्यांत कोविडाक लागून 4 जाणां दुयेंतींक मरण आयलां. खुबशे लोक म्हापश्यांत तशेंच हेर मतदारसंघांनी आपूण मेतार जावपाक लागल्यात. मात हाचो फरक पडना, कारण आमच्या बरोबर फाटले फावट आशिल्ली जनता आसा. तशेंच आमी आनीकय कांय मनशां जोडल्यांत म्हण म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजा उलयला. तरींतल्यान आर्डेक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.ardexgoa.com तशेंच आर्डेक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आर्डेक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आर्डेक्स गोवा. देव बरें करूं.